म्हाका दिसता काल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो गोंयान आयलो आनी ताणें कितें जी विधानां केली की काँग्रेस पक्षाचे पंडित जवाहरलाल नेहरून डिले केलो म्हणून गोवाक लिबरेट करपाक, ताणें इतिहास सारको वाचपाची गरज आसा, आपली मेमरी रिफ्रेश करपाची गरज आसा. पंडित जवाहरलाल नेहरूचे लिडरशिपाचे अंडरूच गोंयांक स्वातंत्र्य मेळ्ळें. स्वर्गीय इंदिरा गांधीचे नेतृत्वाचे सकयलूच गोंयांक ओपिनियन पोल मेळ्ळो आनी स्वर्गीय राजीव गांधीचे नेतृत्वाचे अंडरूच आमकां स्टेटहूड मेळ्ळें. काँग्रेस पक्षान सदांच गोंयांक कितें ना कितें दिलां, बीजेपीन कांयच दिवंक ना. म्हणून हो फॉल्स प्रोपगंडा आणि फॉल्स नेरेटिव्ह आपले फेल्युअर लिपोवपाक आणि आपली अकार्यक्षमता लिपोवपाक बीजेपीन चालू केला. दुसरें म्हणल्यार तो काँग्रेस मुक्त भारताची जी भाशा वापरता, काँग्रेस मुक्त भारत सोडूनच दिया. 2017 जे काँग्रेसीचे आमदार निवडून आयिल्ले तांची आज युक्त भाजपा जाल्या. भाजपा कडेन ना आज लिडरूय ना आनी भाजपा कडेन कॅडरूय ना, म्हणून तांकां दुसऱ्या पक्षांच्यान आमदार फोडून व्हरून आपलो उमेदवार म्हणून वेंचणुकेक वचचें पडलां. आनी गोंयांत अमित शाह येवं नाल्यार नरेंद्र मोदी येवं, राजनाथ सिंग येवं, कोणूय येवं, गोंयकारांनी डिसायड केला हे वेंचणुकेक डिसायसिव्हली वोट करतले. काँग्रेस पक्षाक क्लियर मॅन्डेट दितले, कित्याक लोकांनी खूब सोंसल्या, खूब कश्ट काडल्या आनी कश्ट काडपाचे आनी त्रास घेवपाची लोकांची तांक ना. लोक बीजेपीक सिंगल डिजीट क्रॉस करूंक दिवचे ना. 7-8 सिटांचे वयर बीजेपी वचची ना आनी फूल स्विंग म्हाका दिसता 22 वयर सिटां घेवन काँग्रेस कम्फर्टेबली सरकार फॉर्म करतली.